ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी उदीक करून ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसतना कोण पुरे वर्स आमी सारला जायत हाचेर आमचें लक्ष आमी घालूंक वावुरता. आयची वाचपां आमकां आदार दितात. ह्या शिवोतमांत आमी आनाची खबर आमी आयकल्या. सोबार वर्सां देवान तिका फावो केली आनी वर्सांनी जोरी आमी बारीक नदर मारत कितें व्हड तिणें केलें जायत, आपल्या जिवितांत कसली व्हड वस्त तिणें केली जायत. थंयसर आमी वाचलां आपलें जिवीत मागण्यांत ती सारताली. दिसपट्टी देव मंदिरांत वचून मागणें करताली. व्हड कांयच तिणें करूंक ना कशें, पूण आमच्यान म्हणूंक जाता तिणें साद्यो वस्तू व्हडा मोगान तिणें केल्यो. साद्यो वस्तू जावं आपलें मागणें, जावं दुसऱ्यांची गरजांक पावप, जावं ती देवाच्या मोगान जेवप, ह्यो साद्यो वस्तू नेम कायदे तिणें बेस बरें तिणें सांबाळले. आनी हेच पासो तिचो उगडास आमी करता. आपल्या जिवितांतल्यान देवाक तिणें महिमा दिली आनी खरीच तेणें तिका फावो जालें तें म्हणल्यार आपल्या दोळ्यांनी ह्या सोडवणदाराक, ह्या बाळकाक ती पळोवंक पावली. हाचे म्हूण दुसरी व्हड कुशालकाय कसली तिका मेळूंक जाता जायत. जाल्यार बाबडीनो, ह्याच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना अदीक करून नेम कायदे आमकां दिल्ले आसात. नेम कायदे आमकां आदार आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. जावं समाजांत आमकां नेम कायदे आसात जाल्यार पवित्र सभेचेय नेम कायदे आमकां आसात. तर बाबडीनो, हे नेम कायदे सांबाळूंक आयज दर एकल्याक आयज आमकां उलो. जावं पवित्र सभेचे नेम कायदे आयतार सून सांबाळ, आयताराचो जावं घडी हो दीस देवाची खोशये पोरमणे सांबाळूंक दर एकल्याक आमकां कायदो आसा. जावं दुसरे सुवातेर वर्साक एक फावटी तरी कुमसार आनी कोमुनिया